बेतकी खांडोळा पंचायत क्षेत्रातल्या बेकायदेशीर रेती उसपाचेर कारवाय केल्या उपरांत खण खात्याचे अधिकारी आणि फोंडेच्या संयुक्त मामलेदार आणि पुलिसी मार्फत कारवाय जाली। आरडेक्सको ब्युरो रिपोर्ट। आज एक कंप्लेन रिसीव केली आम्ही इलिगल सँड एक्सट्रॅक्शनाची या बेतकी प्लॉटाचेर। सो मायन्स डिपार्टमेंट, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, मामलेदार, पुलीस, WRD डिपार्टमेंट सगळे ऑफिशियल्स एक जॉईंट रेड कंडक्ट केली सकाळी। हांगा एक्सट्रॅक्शन चालू नाशिल्लें, बट एक्सट्रॅक्टेड सँड हांगा आशिल्ली, डम्प्ड आशिल्ली, ती मायन्स डिपार्टमेंटान सीज केल्या अबाउट 120 क्यूबिक मिटर्स सँड, आनी व्हेकल्स बी तश्यो नाशिल्ल्यो। सो एज रिगार्ड्स टू प्लॉट आमी तलाठी वील फायल अ चॅकलिस्ट फॉर इलिगल कन्वर्जन, आनी मायन्स डिपार्टमेंट फर्दर एक्शन घेतले। सीज सँड ती रिलीज करपाची आसता किंवा फायन्स मारपाचे आसता ते मायन्स डिपार्टमेंट एक्शन घेतले। ताजें काय परमिशन काय ना तें? परमिशन्स तांणी अजून कोणाक रिन्युअल्स दिवनात, खंय रिन्युअल एप्लिकेशन्स पेंडींग आसा तांची, कोणाकूच रिन्युअल अजून मेळना। सो एक्सट्रॅक्टेड सँड वील बी इलिगली एक्सट्रॅक्टेड एज ऑफ नाव। आमी म्हणजे आतां आमच्या लोकां भुरग्यांनी पयशे भरलेले आसा की फाटले पयशे भर सांगले आनी नेवे स्टार्ट करता म्हटल्यार तेन्ना ते तेकाय तयार आसा आनी पयशे फुडले भरपाक तयार आसा आनी रेगुलर हे पयशे भरपाक आमी म्हणजे लिगल जालो आमी लिगल हेका वयपाकूय तयार आसा। आमी लिगल पयशे गव्हर्मेंटाचे खंय पयशे बुडोवपाचो आनी हो खंयचोच आमचो हे ना की आमी रेती वेवसायान जो आमी ह्या धंद्याचेर जगोन येयले तेन्ना ते पयशे आमी गव्हर्मेंटाक जे भरपाचे ते भरून आमकां हो सुरळीत जावचो आनी बरे भशेन चल। हे डेली आमकां आतां पोट बंद पडला तेन्ना आमकां कितें करचें म्हणून कितें आमी तें चालू जातलें म्हणून आमी रावूं शकना, कित्याक पोटाक उपाशी पडले। घरा कडेन जेन्ना पोटाक उपाशी पडटा तेन्ना आमी कांयच प्रेझेंटली तुमकां लायसन दिवना, कांयच दिवपाकूच म्हणजे आमी पयशे भरलेले, फाटले पयशे भर म्हणून सांगले आमकां, पयशे आमी भरलेले आसा। आमकां नोव्हेंबराचे 5 तारीख सुद्दां लायसनां इश्यू करता आमी सांगलेली, परमिटां तुमकां दिता म्हणून नोव्हेंबराचे 5 तारीख, अजून सुद्दां कांय आवाज ना। सांगल्या प्रमाणे पयशे भरलेले आता टोटल कितें आहा? टोटल 52,000 समथींग कितें वयर प्लस पळय ते भरलेले आसा ऑलरेडी एकट्याक भरलेले आसा। पण आमकां नोव्हेंबराचे 5 तारखेर नांवां आयिल्ली, 24 नांवां कितें येयल्ली, म्हणजे नांवां आयिल्ली 24 जाणांची, 24 जाणां आमी आसा लोक। तुमच्या पोटाचो प्रश्न आसा, सरकारा कडेन मागणी कितें तुमची? केल्लें आसा हेंच्यान लिगल न्हू, फुडें आमकां लायसन नोव्हेंबराचे 5 तारखेर दिता आमी सांगलेलें काडूंक परमिशन दिवचें आनी बरे भशेन करून दिवचें। तुमकां आतां दिला न्ही काडपाक म्हणून तुमी निवेदन सरकाराक ह्या दिसान दिला कितें लेटेस्ट निवेदन आमकां दिवचें, तुमी कित्याक त्रास करता आमकां? ना तशें निवेदन ना, पूण 4 म्हयने बॅन आसले न्हू, 4 म्हयने नंतर करता सांगलें सुरू न्हू, रेव काडप हे 4 म्हयने लिगली धाडलेले। काय दिवना निवेदन ना लेटरां केल्ली आसा आमी, लेटरां केल्ली आसा रिन्यू करची म्हणून लेटरां केल्ली आहा ऑलरेडी, पूण अजून आमकां पयलींची तेंच्यांनी रॉयल्टी भरून घेतली आनी नव्यान आमकां 5 नोव्हेंबरा उपरांत दितले म्हणून सांगलेलें। पूण आयज ह्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी कित्याक लागून येयले हांगा अशें दिसता आमकां? ते कशें सांगता? ते थोड्या लोकांची जेलसूं आहा न्हू पळय। आतां कितें आसा, लोक हांगा बारीक बारीक भुरगे कोण आसले ते कामाक ना, ते बाबा आपले पोट चलयता हांगा, ते तेंच्यान पळोवन उजो, कित्याक ते घराडे न्हिदोन घराडे रिटायर्ड जाले ते, आनी आतां घराडे न्हिदोन तांकां पेन्शन खाता ते, म्हणून तांकां दिसता की सांग पळय लोकांनी उपाशी मरचें म्हणून हे लोक जे हांगा येयल्ले आसा पळय त्या खातीर येयल्ले आसा, जलसीन येयल्ले आसा ते। वळवय गांवांत तूं असो वच दाखयता, दुकानकाराक दिसता सगळे जावं कितें वेव्हार करता तांकां दिसता, रेवे खातीर लोक सगळे सुशेगाद जगता हांगा, ना लोकांची भरपाई कोण डिपेंड आसा? रेवेचो सगळ्यांची परिस्थिती सुदारलेली आसा वयल्यान। भुरगे आमचे ग्रॅज्युएट भुरगे आसा, तांकां जॉब ना काय ना, ते बाबडे हांगा एक व्हडे चलून भाड्याचे हाडून पोट चलयता आपले।